सध्या आमच्या देशात दोन गोष्टी चलता, एक इलेक्शनाचे वारे आणि दुसरे म्हळ्यार इलेक्टोरल बॉन्ड. खयच्या कंपनीन कितके पैसे दिले, कोणाक दिले हे सगळे जाणून घेवपाचे आमकां सगळ्यांक उत्सुकता आसा. आता तातूंतच जर हांव इलेक्टोरल बॉन्डा विशयी जर उलयता जाल्यार हांव तुमकां जर सांगीत जर एका व्यक्तीन किंवा एका कंपनीन 1368 क्रोर्सचे इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिले जाल्यार तुमकां डेफिनेटली प्रश्न पडटलो की हो व्यक्ती कोण, हाजी संस्था कितें आनी व्यक्तीची हिस्ट्री कितें, हो कितें करता. ऑब्वियसली हे सगळे जाणून घेतले आयचे स्पेशल एडिशन ऑफ गोवा कनेक्ट, जितून आमी तुमकां विशय साद्या सोप्या भाशेंत मांडटा. आयचो विशय सांतियागो मार्टीन. सांतियागो मार्टीन हो आसा फाउंडर फ्युचर गेमिंग्स प्रायवेट लिमिटेड, हाका आवर्जून लोक लॉटरी किंग ऑफ कोइंबतोर सुद्दां म्हणटा. ह्या व्यक्तीन आनी ह्याच्या कंपनीन 1368 क्रोर्सचे इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिले. आता हो सांतियागो मार्टीन कोण, हो ऑब्वियसली इंडियन काय फॉरेनर, आणि मोर इम्पॉर्टंटली ताजी फ्युचर गेमिंग्स जी कंपनी आसा इंडियन काय भायरची, हे सगळे जाणून घेवया. पण ऑब्वियसली ह्या व्यक्तीची स्टोरी इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. स्टोरी सुरवात जाता इन 1980. तमिळनाडू लॉटरीची क्रेज ही सगळ्या सारखी एकदम एट द हायेस्ट पीक आसा. प्रत्येक जाणाक दिसता की लॉटरी घेवची, तातूंतल्यान आपली स्वप्नां साकार करची. बट अशें आनी हो व्यवसाय जो आसा लॉटरीचो, हो इज अ रादर अ प्रॉफिटेबल बिझनस. ह्याच काळात 1980च्या काळान एक व्यक्ती येता फ्रॉम म्यानमार आपल्या भयणी कडेन रावपाक, आणि ह्या व्यक्तीचें नांव आसा सांतियागो मार्टीन. तो आपल्या भयणी कडेन रावपाक येता आणि थंयच्यान तो आपलो प्रवास सुरू करता. तुम्ही म्हणटले की हो म्यानमारच्यान आपले कितें तरी भाटबेस विकून आयलो काय, किंवा हांगासर येवन तेणें कितें धंदो केलो काय. ऑब्वियसली म्यानमारान तो तेजे भाटबेस काय ना, ताजो बंगलो बिंगलो काय नासलो. तो थंयसर डेली वेजर म्हणून काम करतालो. जेन्ना तो हांगा आपल्या भयणी कडेन रावपाक आयलो, त्याच्या नंतर तो कोइंबतोर ह्या गांवांत रावपाक लागलो. कोइंबतोर रावतना ताणें एका च्याच्या टपरीचेर काम करपाक सुरू केलें. थंय च्याची टपरी आसतना सायडीक काही लॉटरीची दुकानां आसलीं. त्या लॉटरीच्या दुकानाचेर तो पळोवपाक लागलो की हे लॉटरीचे जे क्रेज आसा तामिळनाडून आनी मोर इम्पॉर्टंटली ताज्या सिटीन कोइंबतोर, हे इज एट एक्स्ट्रीम लेवल. प्रत्येक जाण थंयसर लॉटरी घेता, तातूंतल्यान व्यवसाय करता, आणि इट्स अ व्हेरी प्रॉफिटेबल बिझनस. म्हणून तो पिवट करता, आपलो चायचें दुकान थंय सायडीक सोडटा आणि त्याच्या नंतर एक आपलें स्वताचें दुकान सुरू करता, तें लॉटरीचें दुकान. आता लॉटरीचें दुकान सुरू करतकूच ताका दोन सोर्सीस ऑफ इन्कम आसता. एक जी लॉटरी तो सेल करता, तातूंतल्यान ताका जे कितें मार्जीन मेळटा, तातूंतल्यान आपलो तो वेवसाय सुरू करता, आपले उदरनिर्वाह करता. बट मोर इम्पॉर्टंटली काही जे विनिंग टिकेट्स आसता, जे अनसोल्ड विनिंग टिकेट्स असतात, ते ताजे कडेन जे उरतात तोय ते क्लेम करता, आणि अशा रितीन ताका ड्युअल सोर्स ऑफ इन्कम, आणि हितूंतल्यान तो आपले जर्नी सुरू करता इन द फील्ड ऑफ बिझनस. आता तुम्ही म्हणटले की हे सगळें बरें चल्लां मरे. वेल, 1987 मार्टीन बाबाचें लग्न जाता. लग्न जाताना ताजें वय आसता 26 वर्सां, आणि त्या टायमार ताजे कडेन एक दुकान न्ही, दोन दुकान न्ही, 3 दुकानां न्ही, तर ताजे कडेन 5 दुकानां आसतात, जितूंतल्यान तो लॉटरीचो आपलो वेवसाय एक्चुअली ऑपरेट करता. 1988 आपले एक स्वताची लॉटरी बिझनस सुरू करचो, किंवा स्वता आपूण लॉटरी प्रिंट करपाची. प्रायज मनी जी आसा ती खूब एट्रॅक्टीव दवरली, जेणे करून ही बिकम्स द मार्केट लिडर, आणि लोकांक सगळ्यांचे ताजी गेमिंग किंवा ताजे लॉटरीचे टिकेट्स आसा ते घेवपाक थंयसर चड डिमांड जाता. आता तुम्ही म्हणटा की हे सॉलिड मरे चल्ला, स्टोरी एकदम बेस्ट आसा, इंटरेस्टिंग आहा, हातून आनी ट्विस्ट अँड टर्न्स आसा. वेल, ट्विस्ट आनी टर्न जाता हांगासर. 2003 सालान तमिळनाडूची तेन्नाची चीफ मिनिस्टर जयललिता डिसायड करता की आपूण हे टिकेट, सेल ऑफ टिकेट्स जे आसा, लॉटरी टिकेट्स, ते पूण बॅन करतली. बॅन कित्या खातीर करतली? बिकॉज तिका एक रिपोर्ट मेळटा वेर इट सेज की जे गरीब आसा ते हे लॉटरीचे टिकेट्स आपले सगळे आसलेले नासलेले विकता, आणि ते लॉटरीचे टिकेट घेता, कित्याक तांकां आपलें नशीब बदलपाचें आसता, आपली स्वप्नां साकार करपाची आसता. त्या खातीर आपले आसलेले नासलेले सगळे ते वगडयता, आणि परत गरीब सामकी आनी तांची विकट परिस्थिती जाता. हो रिपोर्ट तिका जेन्ना मेळटा तेन्ना ती डिसायड करता की आपूण हे लॉटरी, सेल ऑफ लॉटरी टिकेट्स आसा ते तामिळनाडून बॅन करतली. आता हे जेन्युइन रिजन असलें काय हाका एक वेगळें कितें कारण असलें तें हांव तुमकां थोड्या वेळात सांगता. हो बॅन जेन्ना जाता तेन्ना ऑब्वियसली तुम्ही म्हणटले की अरे आतां सगळी वाट लागली, सांतियागो बाब करतलो कितें. सांतियागो बाब टेक्स दिस एज एन ऑपॉर्च्युनिटी आनी डिसायड करता की आपूण एक्सपॅन्ड करतलो. एक्सपॅन्ड करतना तो डिसायड करता कर्नाटका स्टेट, केरला, नॉर्थ ईस्ट, आणि ह्याच टायमार तो डिसायड करता की आपूण एक्सपांड करतलो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, ते म्हळ्यार दुसऱ्या देशात. तो असलो देश भूतान. वेल, 2005-2010 म्हटल्यार सांतियागो बाब्स इज रबिंग शोल्डर्स अक्रॉस विथ ऑल मेजर पॉलिटिशियन्स ऑफ तमिळनाडू. ताजे उठबस जे आसा ते मोठे मोठे राजकीय नेत्या वांगडा आसता, आणि तातूंत प्रामुख्यान एक राजकीय नेता आणि ताजी पार्टी म्हळ्यार डीएमकेचो एम करुणानिधी वांगडा ताचे खूब क्लोज रिलेशन्स आसले अशें सांगले गेले वता. पण मोर इम्पॉर्टंटली
जशें हांवें तुमकां सांगलें की जयललिताक ऑब्वियसली गरिबांची काकूट आयली आनी त्या खातीर तिणें डिसिजन घेतलें काय हे क्लोजनेस जे ती सेन्स करता की ताजे क्लोजनेस DMK कडेन आसा, दुसऱ्या पार्टी कडेन आसा आनी त्या खातीर ताची मातशी वाट लावपा खातीर किंवा त्या पार्टीची मातशी ग्रोथ कमी करपा खातीर ते हे डिसिजन घेतले. हे ऑब्वियसली इज अ रूमर, यू डोंट नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन रिजन तिणें डिसिजन घेतले की बॅन करपाचें सेल ऑफ लॉटरी काय एक्चुअली दीस क्लोजनेस जे तिणें सेन्स केले ऑफ सांतियागो अँड DMK हे अजून एक गुपीत आसा. बट यू कॅन इवॅल्युएट फॉर युअर सेल्फ अँड डिसायड वॉट वॉज द जेन्युइन रिजन वीच लेड जयललिता टू बॅन सेल ऑफ लॉटरी तिकेट्स. तसो सांतियागो बाब व्यवसाय जरी करता, धंदो जरी करता, ताजेर केसीस खूप आसा ऑब्वियसली ऑफ टॅक्स इवेजन ऑल दोज थिंग्स. सिक्कीम गव्हर्मेंटान सुद्धा ताच्या अगेन्स्ट बरेच केसीस घातले विथ रिस्पेक्ट टू इवेजन ऑफ टॅक्स. आता हे सगळे सेन्स करताना प्रत्येक एंटरप्रेन्युराक दिसता, प्रत्येक बिझनेसमॅनाक दिसता की आपूण डायवर्सिफाय जावचो, आपूण जे आपणे प्रॉफिट्स केला तितूंतल्यान डायवर्सिफाय करून वेगवेगळ्या सेक्टरान वचचो. आता खंयचे सेक्टर आसूं येता, सांतियागो बाब डिसायडेड टू एक्सपांड हिज नेटवर्क इन रियल इस्टेट, एड्युकेशन अँड मिडिया. पण जी ताका सक्सेस लॉटरीन मेळ्ळी इन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम, ती सक्सेस ताका ह्या 3 व्यवसायान मेळोंक ना. बट ही इज डायवर्सिफाईड बट इज रादर फोकस्ड ऑन हिज लॉटरी बिझनेस. आता तुम्ही म्हणटले की जर एक व्यक्ती किंवा एक कंपनी 1368 क्रोर्सचे बॉन्ड्स जर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स दिता जाल्यार ताची येणावळ कितकी. वेल, तुमकां हांव येणावळ सांगिना कित्याक हाती वयले इतके पडटा म्हाजे कडेन ना जस्ट टू काउंट. बट मोर इम्पॉर्टंटली हांव तुमकां सांगता की ताणें त्या भाऊन टॅक्स कितको पे केलो. 2002 ते 2003 ही वॉज द हायस्ट टॅक्स पेयर ऑफ द कंट्री, म्हणजे भारतातलो तो हायस्ट टॅक्स पेयर असलो. फ्रॉम जुलै 2017 टू सप्टेंबर 2023 ताणें GST पे केलो, तो असलो 23,199 क्रोर्स. म्हणजे जर तुम्ही एवरेज काडशात जाल्यार 5,000 क्रोर्स पर इयरचो ताणें फक्त GST भरलो इन द टर्म जुलै 2017 टू सप्टेंबर 2023. तशेंच ताणें पर्सनल जो टॅक्स म्हणजे आपण इन्कम टॅक्स जो भरलो तो आसा 4,577 क्रोर्सचो ताणें इन्कम टॅक्स भरलो आनी हो आसा काळ फ्रॉम 1985 टू 2023. आमकां म्हाका दिसता आमच्या पुराय आयुश्यान आमी खंय ना खंय तरी लॉटरी तिकेट काडल्या बिकॉज आमकां तें पयलें बक्षीस, दुसरें बक्षीस किंवा ती बक्षिसां जी आसा त्या ग्रिडानूच आमी तें लॉटरी तिकेट काडटात. आमकां सगळ्यांक दिसता की आमचें आयुश्य बदलचें, आमची मातशी स्वप्नां खरी जावची, आमची परिस्थिती मातशी वेगळी जावची. कोणाक घर जाय आसता, कोणाक गाडी जाय आसता, कोणाक खूब सारके पयशे जाय आसता, तितूंतल्यान आमी प्रत्येकाचे वेगवेगळे गोल्स आसता. बट हें सगळें करतना आनी ही स्टोरी आयकतकूच म्हाका एक रियलायज जाता की आमची स्वप्नां खरी जाल्या काय ना खबर ना, बट सांतियागो बाबाची जी लॉटरीचो बिझनस आसा, फ्युचर गेमिंग्स प्रायवेट लिमिटेड, तो डेफिनेटली ताणें आपली सगळी स्वप्नां पूर्ण केला, हेतूर कांयच दुमत ना. अशेंच आमी वेगवेगळे विशय तुमच्या मुखार घेवन येतले. अंटील वी मीट नेक्स्ट टायम, यू कीप वॉचिंग गोवा कनेक्ट, कीप वॉचिंग प्रुडंट.